बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या पासत कृष्णसून मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसूं. बाबडीनो माय मग येवकार तुमकां सगल्यांक आयचे मिसा बेटी. आज मिसाची इंतेसावा बॅप्टिस्ट आनी स्पेरान्स फेर्नांदीस हांच्या आत्म्या पासत आमी मागता. आनी दुसरें इंतेसावा उबाल्दिना विएगस तांकां सुर्गीच्या बापान आपल्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाचे भागेली करूंक मागतना आमचो भाव आयवन विएगस आपलो वाडदीस संभ्रमता. ताचे पासून मागुया सुर्गीच्या बापान ताका आपले किरीत आशिर्वादान भरूं. आज आमी आमचो 3 दिसांचो रितीर सुरू करता. जायतीं आमची भाव भयणां हे रितीरांत वांटो घेवंक आनीक आपल्या जिविताची नवसरणी करून पास्कांचे परबेक फावो आयते म्हणून तयार जावन सगल्यां पासत भोव करून रितीर दिवंक येतले आमच्या यादनिकां पासत आनी हातून वांटो घेतले सगळे तालगांवकारां पासत हे मिसांत आमी मागुया. आनी आमचे मागणे फळादीक जावं. जायते फावटी आमचे असोक्तायेन आमी देवाचेर आनी आमच्या भाव भयणांचेर आड पातक केलां देखून कोणती बरीच काळजान देवाचे आनी एकामेकाचे बक्षणे मागुया. हांव पातकी सोबतदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनाची दुरान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या सौभाग्य सुदान संकवार मरीक सगळ्या दिवसांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं. सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. Krista काकलूत कर. Krista काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या 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 काकलूत कर. प्रार्थुया. आमच्या एक गरजो आनी मागणी बापाक उबारुया. सर्वेस्परा तुजे पोरजेचे अपराध बोगोस आमच्या असोक्तायेक लागून पातकाच्या बांदपासांनी आमी सांपडल्या. तांतली आमकां कोवाळायेन सुटय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याचें पुस्तकावेलें वाचप. सगळ्याच वाटांनी आकांत जायते जाण अशें म्हूण म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात ते हांव आयकतां. ताका लावन दिवया. म्हजे इश्ट कशें चलताले ते म्हजे गोठान पळोवंक रावंक लागले. घोडेक तो फासान पडून फटवतलो आनी ताका जिखतल्या आनी ताचो सूद घेतलो. पूण एका बोलवंत विरा सारको सर्वेस्पोर म्हज्या सांगाता आसा. म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जोयत व्हरतलो आनी ते सोकला पडटले.
आपूण आरोवले म्हूण ते लोजेन बरतले केद्दिलोज सदां तोकपाची विसरून नजो तसली पूण तूं दोलबेराचो सर्वेस्परा सगळ्यांक नितीन तपासून काडटाय अंतोस कोन्नाचो आनी काळजाचो तूं ताव घेताय तर तांचो तूं सूद घेतलोय तो म्हाका पळोवन दी कित्याक हांवें म्हजें जिवीत तुज्या हातांत सोडलां सर्वेस्पराक गायनां करात सर्वेस्पराची वाखाणी करात ताणें नोश्ट्या मनशाच्या हातांतलो गरिबाचो जीव निवारलो देवाचें उतोरें देवाचे ओळखार आमचे जबाब जावं दी आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो ताणें म्हजो ताडो आयकलो म्हणया आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो ताणें म्हजो ताडो आयकलो सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां तूं म्हजें बोड सर्वेस्पोर म्हजें कळप म्हजें कोठा म्हजो सोडवणार म्हळ्यार म्हजो देवूच जबाब आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो ताणें म्हजो ताडो आयकलो तो म्हजो दाल म्हजो बोलिश्ट आदारी म्हजो किल्लो म्हजो आसरो ताका सगलो मान फावो सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता जबाब आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो ताणें म्हजो ताडो आयकलो मनाची लारां सोबून ती म्हजेर उप्रासली नाटक करपाचो लोट म्हज्या आंगार आयलो नरकाच्या सांकळींनी म्हाका बांदलो मनाच्या बांदपासांनी म्हाका दवरलो जबाब आकांताचे वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो ताणें म्हजो ताडो आयकलो उद्गार तुजें उतर सोम्या आत्मो आनी जिवीत सासणाच्या जिविताचो निरोप तुजें सोबें आसा सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजूक फातरावंक जुदेवांनी नव्यान फातर उखडले जेजून तांकां सांगलें बापाचे पदवेन जायत्यो बऱ्यो वस्तू हांवें तुमच्या दोळ्या मुखार करून दाखयल्यात तांतले खंयचे कोन्नेक पासत तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात जुदेवांनी ताका जबाब दिलो बऱ्यो कोन्नेक लागून आमी तुका फातरावंक सोदिना पूण तुजे देव निंदे पासत कित्याक तूं मनीस जावन आपूण देव म्हूण सांगता जेजून तांकां जाप दिली तुमी देव म्हूण हांव सांगता अशें तुमच्या शास्त्रांत बरयलेलें आसा की ना पवित्र पुस्तकांतलें उतर मोडूं नजो म्हणटच जांकां देवाचें उतर पावलां तांकां तांचें शास्त्र देव म्हणटा आनी बापान म्हाका संस काडला आनी संवसारांत धाडला आसतना तरी हांव देवाचो पूत म्हूण हांवें तुमकां सांगलां देखून तुमी म्हाका तूं देवनिंदा करता अशें म्हणूं येता हांव म्हज्या बापाच्यो कोन्यो करिना जाल्यार तुमी म्हजेर विश्वास दवरूं नाकात पूण हांव त्यो करता जाल्यार जरी तर तुमी म्हजेर विश्वास ठेवनात त्या कोन्याचेर तरी विश्वास दवरात आनी अशें बाप म्हजे सोबे आसा आनी हांव बापा सोबे आसा म्हूण मानून घेयात आनी हें तुमच्या मनांत गोट ओदीक ओदीक रिगून दी ते वेळार ताका नव्यान धरूंक ते सोदताले पूण तो ताच्या हातांतलो सुटून गेलो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्ता बांबडीनो हांवें फातर हाडल्यात तुमी फातर पळयतात न्हय
सगळ्याकूच आसात. सम ऑफ द स्टोन्स आर युजलेस, तांकां कसलोच उपयोग ना. थोडे फातर तांचे वेल्यान आमी चलता, वी ट्रॅम्पल फातर. थोडे फातर आमी तासता घराक घालपाक. थोडे फातरांचे घराक बरो रोंग दिता, तांचेर पॉलिश बी मारून. थोडे फातर आमी उखलता एकामेकाचेर मारून. फातर उखलता आमकां मेळटा जेजूचेर आयचे शुभ वर्तमानांत फातर उखल्ले जुदेवांनी. फाटल्या आयतारा दीस आमी पळयलां ती प्रदुवारान सांपडलेली वस्तुरेचेर फातर उखल्ले जुदेवांनी मारूंक. आतांच प्रदुवारान सांपडल्या. मोइजेसान सांगलां तिका फातरांनी मारूंक जाय म्हणून ते फातर उखलून आयले. स्टोन्स तेच फातर वी कॅन यूज फॉर वायलन्स, एकामेकाक मारूंक, एकामेकाची बोडकां फोडूंक, रगत मारूंक. जेजूचेर मारूंक तांणी फातर उखल्ले. कित्याक? कित्याक जेजू तांकां सांगतालो हांव देवाचो पूत म्हणून. वस्तुरेचेर मारूंक फातर उखल्ले तेन्ना जेजू उबो रावन तांकां सांगता तुमचे मदले कोणाक पातोक ना, पयलो फातर मारात तिचेर. आनी ते कोणूच मारिना, सगळे खादलो उडयले फातर आनी गेले. आज जेजू तांकां सांगता हांवें देव निंदा केल्या. तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात ते कसली देव निंदा केल्या. वॉट ब्लॅस्फेमी. देवाचो पूत म्हणला म्हूण. आनी हांव खरेंच देवाचो पूत. जेजू आपल्याक कुरीस आसा, आपलेच ते मारतले म्हूण सोत दाखोवंक फाटीं सरना. हांव देवाचो पूत वय. हांव बापा सोबे आसा आनी बाप म्हजे सोबे आसा. म्हजेर न्हय तर म्हज्या कोन्यांचेर पुर्यान तुमी लक्ष घालून सोत बांदूंक जाय, जेजू जुदेवांक सांगतालो. पूण तांचे काळीज फातरा भाशेन जाल्ले. आमी जायते फावटी म्हणटा स्टोन हार्टेड. जुदेवांचे, धर्मशास्त्रांचे, फारिजेवांचे काळीज फातरा भाशेन जालेले. दे डिडंट वॉन्ट टू चेंज. कितल्योय कोन्यो केल्यार पुऱ्यान ते सोत बांदूंक तयार ना. ते ताचे लागीं खुणां मागताले आनी खुणां करून दाखय आमकां. तूं खुणां कोत्ता त्यो बऱ्यो दिसता. बट दे डिडंट बिलीव इन हिम. They didn't accept him as a Messiah, as a Savior. बापान धाडिल्लो, मागलोलो देवाचो पूत म्हूण ताणें ताका मानून घेवंक ना. आनी देखूनच ते फातर उखलतात. बांबडीन जायते फावटी आमी आज घरा वयता आसतना नियाळो आमी फातराचे काळजाची जाता. न्हूच आमी एकामेकाचेर फातर उखलता, न्हूच आमी घडये फिजिकली फातर मारिना. आमच्या उतरांतल्यान, आमच्या चिंतनांतल्यान आमी दुसऱ्यांक खाला आपटिता. जायते फावटी दुसऱ्यांचें नांव पिड्यार करता. तरेतरेचें दुसऱ्यांक दूख दिता. त्याच बरोबर आमी जायते फावटी फातराचे काळजाची जाता. वी बिकम स्टोन हार्टेड. आमकां कितें तरी जायते फावटी नवलां पळोवंक जाय. देवाचें उतर आमकां बदलूंक शकता. भाग्यंत एब्रेवांची चिडीत आमकां मेळटा डबल एज स्वॉर्ड. देवाचें उतर आमचे काळजाचे थाव घेवंक शक्ती आसा. हें देवाचें उतर जिवें तें आमी आपणावंक आमची काळीज उक्ती आसूंक जाय. फातराचें न्हय, निबर न्हय. आमचें मन उक्तें आसूंक जाय. देखून जेजू आज जुदेवांक सांगतालो तुमी म्हजेर मारूंक फातर उखल्ल्यात कित्या पासून.
बोरिंग केला देखून बापाचो मोग दोया काकूच वांटले देखून तुमी फातराचे काळजाचे जाल्यार देखून देवाचें उतर आयज आमकां आयकूंक जागयता भाव भयणीनो आमचें काळीज मोव करुया उक्तें करुया देवाच्या उतराक आनी जेजू देवाचो सासनीक सोब काल आयज आनी फाल्यां तोच ताचो निरोप घेवन नवसरणीचें जिवीत सासनीक जिविताची वाटेर आमची पावलां घालूंक हे मिसान त्याच जेजू लागीं कृपा मागुया. भेटोयता हांव ही आमची दाना भेटोवनीक आमी गायन गावया C11:5-2 C11 page 32. भेटोयता ही आमची दाना त्याच बरोबर आमची चिंतना म्हणटा तसली कोण वरदाना सोम्या आमची मोना विकता तुका फुला मोना बदल आमची शेता मोना उत्पल कोच्या कोदील मोना मागता आमी तुजी माना भेटोयता ही आमची दाना त्याच बरोबर आमची चिंतना म्हणटा तसली कोण वरदाना बदल सोम्या आमची मोना. भयणी भावनो हे आमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी पवित्र वेच्या भावाक सर्वेस्वर मानून घेवन काकूच सरा देवा तुजे वेदी भोंवतणी आमकां एकठांय करून हो योद्न फावो ते परी भेटूंच्याक आमकां कृपा दी. तातूंत सदां वांटो घेवन सासणाची सोडवण आमी जोडशी कर हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्वराक सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय वर्षा आमी करून पावो सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोरपदवेदार आनी सासणाचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या पुताच्या कोश्टा मरना वरवीं सगळे संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावलीं ताचे मोहिमेची वाखाणणी आपल्या कुर्साच्या उतराबोरत्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली देखून आतां सगळ्या दिवता आनी भक्तां सांगती आनंदान आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्वराचे नावीन येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय. बाप्पा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इनेणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात
आनी अंतलें पिया तुमचे रोगताची काल्स नवे आनी सासनीक करोराचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगुटुया तुजे कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सुम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरमणीची काल सुखार समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचे विसालोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखार मोळ पडोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे विधी भोवतून एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या पुतां दुवांची दया काकलूत कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माय बागेवन झुजे तिच्या पोतीच्या सांगाती बागेवन दवरून करता आनी सौर काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोरपदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. बांबडीनो जेजू आमचे काळजां दिवचो वेळ हो कितें भाशेन ताचे लागीं आमी मागुया. आमची काळजां ताची काळजां सारकीं कर. दयाळ मधुर मोगाळ काकूतसार आमची फातराची काळजां काडून ताचे भाशेन आमची काळी जावं. दुसऱ्यांचें बरें उलोवपी दुसऱ्यांचें बरें चिंतपी दुसऱ्यांक बरें करपी असलीं काळजां आमकां फाव कर म्हूण बरोबर ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टावणेर पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणांच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोडनुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासणांच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां काल तुमची सवय आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटात. येदाच्या जेवणांत वांटून घेतिल्ले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर दिवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
मोगा वांटप जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावुया. D32 पान 60 आणि 4 D32 पेज 64. देवा उठोर मोगान घेता, देवा उठोर मोडून मांडा, तशेंच आमकां फावो जाली इरुदेणी वाटून आमी सदा बाबा भुरगीं तुजी, सदा कोली बाबोय सगळी, सदा बाबा भुरगीं तुजी, सदा कोली बाबोय सगळी. मोगा वांटो सदा मिसा, सोटा घरान सोदा गांवान, दोंदू बसले भेटोनेचो, उजवाड आमच्या जिविताचो, सदा प्रितेर साक्षी दिवो, सदा स्वर्गान सोदोस तुजो, सदा प्रितेर साक्षी दिवो, सदा स्वर्गान सोदोस तुजो. प्रार्थूया. मोगाच्या बाप्पा, जेजूच्या कुळी रक्ताचे योजनान आमी वांटो घेतला देखून तुजो आलाशिरो आमकां निरंतरी फाव कर आनी ताचे वरवीं सगळे वायटांतली आमकां निवार. क्रिस्ता आमचे सुम्या वरवीं. भाव मिळून आज सांजे 4 वरांचेर तावन आमी आमचो रितीर सुरू करता. 4 वरांचेर तेर्स, त्या उपरांत गायनां, प्रेज एंड वर्शीप, मागीर पयलें उलोवप जातलें. 5:30 वरांचेर व्यासाग्र, 5:30 व्यासाग्र जाल्या उपरांत मीस आसतलें आनी मिसा उपरांत एडोरेशन 7 ते 8 आसतलें. फाल्यां शेनवारा दीस तोच प्रोग्राम 4 वरांचेर तेर्स, त्या उपरांत उलोवपां आनी 7 ते 8 परम संस्काराक मागणी. आनी आयतार रामांचो आयतार 7:45 वरांचेर आमी भायर क्रिस्त्र्याचे मोनुमेंट अशी आशिर्वाद घातलेल्या रामांचेर आनीक पुरसांव काडून आमी इगोजीन भितर सोदतले आनी मीस करतले. आनी इंग्लीश मिसा उपरांत आख्खो दीस रितीर आसतलो. सकाळीं 10 ते सांजे 5:30 मिसार हो रितीर सोंपतलो. एकामेकाक सांगचें आनी जाता तितल्यांनी आमी भक्तीपणी रितीरांत वांटो घेवचो. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या. जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सगळे तुजे ओकमान शेवटाक गायन गावुया. I 28 पान 130 आणि 3 I-28 पेज 133.
तुझ्या वायटा गुणाचे ओगोदिता सोले तुझे ओगमान मोगाचो देव बक्षिता सोल्या तुझ्या वायटा गुणाचे ओगोदिता Otmia mocia kasata devace ukarado Otmia mocia kasata devace